करप्शन तर प्रत्येक मंत्र्याचे सर्रास आसा. म्हणजे आयवरमॅक्टीन टॅबलेटीचेर जाका कॉस्ट 2-3 रुपया ती हे 25 रुपयांनी खरेदी करून जवळ 22.5 कोटीचो हेणी करप्शन केल्लें आसा. सो हे लोकां कडल्यान पयशे ना आनी हे पयशे कोण घेवन घरा वयता हितूंतल्यान लोक सामको विटलेलो आसा. आनी काँग्रेसचे जो पयलींचो सरकार आशिल्लो ते लोकांनी पळयला. सदांच लोकां मुखार काँग्रेस भावगल्ली आसा. लोकांक जाय तसो सरकार चलिल्ली आसा. एक स्टेबल सरकार मायनॉरिटी आसून सुद्दां आमी एक स्टेबल सरकार दिल्लो आसा आनी त्या खातीर लोकांचो विश्वास परत आमी संपादन केल्लो आसा. कारण आमचे आमदार वयताले फुट्टाले एक ते व्हायरस गोंयांत एक व्हायरस आसा. देशाकूय आतां खूब जालें तें मोदी खातीर. मोदी आनी अमित शाह खूब वाडिलां. तें व्हायरस गोंयच्यान काबार करपा खातीर काँग्रेस पक्षान लीड घेतल्यात आनी ती आयज न्ही ती 2 वर्सां पयलीं आमी लीड घेतल्यात. की हे जे गद्दार आसात त्या गद्दारांक परत पक्षान केन्नाच घेवचे ना. आनी जर ते खंयच्याय पक्षान गेले जाल्यार त्या पक्षा कडेन आमकां युतीचो प्रस्ताव सुद्दां येयलो जाल्यार आमी तो जितकारीतलें पयलीं कारण म्हणजे हे गद्दार. सो आमी एक लायन घेतल्या की ह्या गद्दारांक भायर मारपाची. सगळ्या पक्षांनी तांकां भायर तिकेट दिवपाक जायना आनी त्या जर निवडणुकीक रावले जाल्यार लोकांनी तांकां रिजेक्ट करपाक जाय. एक गद्दार सुद्दां निवडून येवपाक जाय. ही प्रिकॉशन म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी घेवन करपाक जाय. तेन्नाच हो व्हायरस गोंयच्यान काबार जातलो. नाजाल्यार हे चालूच उरतले. पयशांनी लोकां कडल्यान जिखतले इलेक्शन आनी व्हरोन पयशांनी लोकांक विकतले. सो हो व्हायरस गोंयच्यान काबार जावपाक आमी प्रयत्न केलो आसा. त्या खातीर आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन स्पिकरा कडेन नंतर सुप्रीम कोर्ट तेजे नंतर हायकोर्ट आमी लिगल फायट करतात. आमी पॉलिटिकल तेंचे कडेन फायट करतात. ही फायट आमची चालूच उरतली जो मेरेन हो व्हायरस गोंयच्यान काबार जायना. वेलकम करता. गुड इवनिंग. आयज आमची मुर्मुगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे ब्लॉकाची मिटींग आपयलेली आनी हे मिटिंगेक आमचे गोंया राज्याचे अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे बाब गिरीश चोडणकर हे मुद्दाम आयज हाजीर आसलेले. आयज गिरीश चोडणकर जे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसात ते आख्खे गोंयभर सगळ्या ब्लॉकांनी वचून आयज ब्लॉकाची मिटिंगी घेवपाक लागलेले आसा. कितलेशेच दीस जाले आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता कंप्लीट जावपाक येयल्ले आसा आख्खे गोंयभर जे ब्लॉक लेवल्स मिटींग घेवपाक आनी जे कार्यकर्त्यां मदीं जो उत्साह आसा तो हाडपाक. त्याच प्रमाणे जे बाकीचे इश्यूज आसा जे पेट्रोल वाड आमचे गॅसीचो जो प्रायस वाडलेलो आसा अशे इश्यूज आसा तेवूय इश्यूचे प्रोटेस्ट आयज आमचे आख्खे गोंयभर जावपाक लागलेले आसा आमच्या अध्यक्षाच्या लिडरशिपाच्या खाली आख्खे गोंयभर. आनी त्याच प्रमाणे आयज ते आमच्या ब्लॉकाक मेळोन मुर्मुगांवचे आयज तांकां आमची फुडली कशी तयारी आसची आमच्या इलेक्शनाची मुर्मुगांवची ही तांकां सगळ्यांक ब्रीफ केल्लेले आसा सांगलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे ताणें आमकां सगळ्या ब्लॉक कमिटीक एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. एक जो फुडलो एक स्टेट लेवल प्रोग्राम जो आसा तो वास्को करपाचो प्रायस वाडाचेर जी पेट्रोलीचो आनी डिझलाचो आनी गॅसीचो जो प्रायस वाडलो आसा तेजेर एक व्हडलो आमी प्रोटेस्ट करपाचो हो स्टेट लेवल प्रोटेस्ट वास्को करपाचो आमी प्रयत्न केलो. डिटेल तुमकां म्हजो पार्टी प्रेसिडेंट सांगतलो. सो हे प्रमाणे आमच्या आयज आख्या सगळ्यांक गायड केल्लेले आसा आमच्या वर्कर्सांक. तांकां बऱ्या भशेन तरेन फुडली स्ट्रेटजी कशी करपाची हेच्या बद्दलूय सांगिल्ली आसा. ब्लॉक कमिटीज मागीर बूथ लेवल कमिटीज बाकीचीच कमिटी महिला कमिटी यूथ काँग्रेस सो हेचे बद्दल डिटेल्स आमकां सगळे ब्रीफ केल्लेले आसा.